आमचे तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान तेन्ना एक पास सिस्टम सुरू केल्ली की कदंबान चडशे लोकांनी प्रवास करचो म्हणून पयलीं खूब वर्सां पयलीं आनी तेन्ना गोवोरमेंटान सर्वंटांक सुद्दां आमी तेन्ना पास इश्यू केले आनी तांकां सबसिडी मेळटाली 40% सबसिडी मेळटाली आनी आतां अशें जालें की तांकां TA मेळटा गोवोरमेंट सर्वंटाक आनी तांकां पासूय सबसिडी मेळटा खंय तरी हे दोनूय बेनिफीट मेळटा त्या खातीर आमी एक डिसिजन घेतलें की गोवोरमेंट सर्वंटाक एक पास सिस्टम बंद करपाचें म्हणजे पास तांकां आमी दितले तांकां सकाळ फुडें क्यू लायनी लागतात त्यो तांकां जावपा जायना तांकां पास फूल पेमेंट दिवन पास करपाचो तांकां 22 दिसाचो आमी पेमेंट घेवन तांकां पास दितले आनी उरलेले शेनवार जावं आयतार तांच्यांनी त्या पासाचेर प्रवास करपाक शकता फक्त आमी घेतले तांचे 22 दिसाचे पगार हे म्हणजे पासाचे पयशे सोमार ते शुक्रार पर्यंत आनी 2 दीस तांकां जाय त्या पासाक वचपाक मेळटलें टोटल 22 दिसाचे आमी तेंचे घेतले आनी आमी तांकां आतां सद्याक टेम्पररी पास दितले आनी आमची एक एजन्सी आहा ती एजन्सी मार्फत ती पास ते पयशे घेवन ते पास करपाची सिस्टम आहा ती फुडल्या एक 15 दिसान तांकां परमनंट पास मेळटले आतां सद्या आमी 1 तारखेच्यान तांकां टेम्पररी पास दितले आमी आनी सगळ्यांची वेवस्था करतले कारण गोवोरमेंट सर्वंटांक सकाळ फुडें बेगीन वचपा आसता गर्दी आसतकूच तांकां लेट पावपाक शकता म्हणून तांकां आमी सिस्टम ती पयलीं पासून दवरतले फक्त पेमेंट तेच्यान दिवपा पडटलो ओके सो हितूंतल्यान कळून येता की पास सिस्टम हो चालू उरतलो पूण तेणी नॉर्मल फीज भरपाची कन्सेशन मेळपाक इतलेंच सो हे पास सिस्टम आतां बंद केले तर प्रत्येक केन्ना 1 तारखेच्यान सुरू जाता परत जुलय 1 ओके सर कितले गव्हर्नमेंट सिस्टम आहा अजुनी बाकीच्यान सगळ्यांक सिस्टम चालू स्कुला भुरग्यांक चालू आहा ओके तितून तुम्ही कितलोसो पयसो तुमकां हे जातलो कारण आमकां ह्या गोवोरमेंट सर्वंटांक त्या पास सिस्टम केली तो आमकां जवळ वर्साक 2 करोड सुमार लॉस जाता आनी हो आमी एक कदंबा आमी ते लोकांक एक सेवा अशी म्हणून करताले पूण आमकां खंय तरी लुकसाण जाता आमचे ती खंय भरपाई जर करतले जाल्यार तांकां TA मेळटा तांकां ट्रान्सपोर्ट अलावन्सीस तांकां आसतात सो हेय अलावन्सीस तांकां दिताले ते आमी खंय तरी बंद केले इतलेंच कोणाचेर अन्याय करूं ना आनी तांकां कदंबान पास सिस्टम चालूच उरतलें उल्हासबाब फाटी पण ते टीसी कितें तरी भुरग्यांक देंवयले आनी मागीर ती गाडी ना कशें आमचे एक पयर इश्यू जालो की कुजिरा हांगासून एक बसीन समज 50 भुरगे वयता भुरग्याचे हे केन्ना केन्ना कितें 10 भुरगे बी मायच चडले कारण ते प्रत्येक पेरंट्सांक दिसता की आपलो भुरगो तेच बशीन वयचो म्हणून सो त्या प्रमाणे खंय तरी एक 10 भुरगे कितें चडलेले खंय तरी एकलो NGO तेणी वचून ती शुटींग काडली आनी RTO काडलो आनी आमचे बसीक तालाव दिले की ओवरलोड भुरग्यांक घेता म्हणून पूण एक्चुअली आमी खंय तरी पेरंट्सांक एक रिक्वेस्ट केले म्हणून चडयले त्या टायमार आनी मागीर RTO येवन तालाव दिले आनी त्या खातीर खंय तरी थोडे भुरगे देंवना तांकां तांकां व्हेलेच पूण आमी आतां कितें केलें जे कडेन पास आहा तांकांच आमी व्हरतले पयलीं कशें जातालें थोडे भुरगीं आपले पास करता आमी म्हणटाले चल एक हे भुरग्यांचे सकाळ फुडें बेगीन पावपाक जाय आमी एक हेल्प करताले आनी कारण कदंबा ही गोंयच्या लोकांक सेवा करपा खातीर हितून आमी प्रॉफीट पळयना आमी कारण गोंयच्या लोकांक सेवा दिता ग्रामीण भागांत सुद्दां आमच्यो बसी चलता ते 5 पॅसेंजर 10 पॅसेंजर आसता पूण आमी बस ही सोडटाच कारण तांकां पणजे पावपाचें आसता जर आमी प्रॉफिटेबल पळयलें आमकां ती बस जर फूल व्हेल्या शिवाय आमी सोडना अशें म्हटल्यार आमचे कदंबा बस सुद्दां प्रॉफिटान येता पूण खंय तरी बारीक बारीक प्रॉब्लेम्स आसा ते सॉल्व करपाक पास सिस्टम बी कन्सेशन दिवपाचें बी सगळें बंद केलां कारण कदंबा खंय तरी वयर सरता म्हजी बस आसा पळय तेजे हे कितें आनी तुमकां नवे बसीस बी हे जाल्यार म्हजी बस आमच्या सेमिस्टर तेन्ना आमकां फक्त सावथाचे लोक आमकां तितून जॉयन जाले नॉर्थाचे अजून कोण जावना जवळ जवळ 55 का 60 बसी आमकां जॉयन जाला मडगांव टू काणकोण मडगांव टू सावड्डे मडगांव टू कुडचडे अशा रुटाचेर चलता आनी ती बरी सिस्टम चलता आमची बरी चलता आनी तांकां जे कितें तांकां लुकसाण भरपाई आहा ती आमकां सरकार आमकां कदंबाक दिता आमी ती तांकां विकली तांकां पेमेंट करता आमी तांकां दिसाक समज एक तांकां रेट थारयला आमी 34 रुपीज तो 34 रुपीज तेंचें कलेक्शन जाता 26 रुपीज पर किलोमिटर उरलेले 8 रुपया आहा ते तांकां आमी एक्स्ट्रा आमी तांकां दिता आनी तो आमकां सरकारान पयशे दिल्ले कडेन एडवान्स तो तांकां आमी विकली तांकां पेमेंट करता आतां कशें आमकां तशें पळोवपाक गेल्यार खूब बशी इवन स्कुलांकूच आमचे 150 बशी स्कुलांची रिक्वायरमेंट आहा गोंयभर तशेंच आमचे खुबशे रोड जे पोरने बशी जाल्ल्या कारणान बंद आसा सरकारान आमकां एक 50 बशी घेवपाक डिझल दिल्ले कडेन त्यो आमच्यो बसी आमी बांदून दिल्या फुडल्या 1-2 म्हयन्यान त्यो बसी मेळटल्यो सो त्यो आमी इंडस्ट्रीट घालतले आमी कारण आमच्यो पुना जावं बॉम्बे हैदराबाद ही लायनी सुद्दां चडश्यो बंद आहा इवन आमचे बेळगांव सुद्दां आमच्यो 16 बशी वयताल्यो त्या जाग्यार आमचे एक 5-6 बशी वयता गोंयसून कारण बशी पोरण्यो जाल्ले कडेन सो सरकारान एक 50 बशी दिल्या आमी इंडस्ट्रीयल बशी आहा त्यो आमी चालू करतले त्याच बरोबर आमचे इलेक्ट्रीक बसी आहा त्यो आमच्यो 96 बसी येवपाच्यो आहा
ॲक्च्युली त्यो मे म्हयन्यान येवपा आसलेल्यो पूण मे म्हयन्यान तेंच्यांनी त्यो आमकां 4च बसी धाडल्यो 100तल्यो. सो 96 बसी आमकां फुडल्या 3-4 म्हयन्यां भितर मेळटल्यो. मागीर प्रॉब्लेम आमचे सॉल्व जाता. बसी येवपाक कित्याक टायम जाता इतलो? कारण आमी आतां पळयता डेली सोशल मिडियाचेर एक फोटो व्हिडिओ येत असता आपत बांधलेली आणि किती. कारण कशें त्यो जर बस आमी आतां जर पोरणी बस आहा ती जर आमी फाल्यां बंद दवरली त्या रुटाचेर कितलेशे पॅसेंजर गव्हर्मेंट सर्वंट हे कामां वचपाक शकना. पयरूच म्हाका 70सून एक फोन येयलो आमी फाल्यां 7 किलोमिटर चलून कॉलेजीन येता कारण तुमची बस ते दीस आमची बंद पडलेली. बरं इमिजिएट हांवें ती सारकी करून ती परत बस सुरू करपाक लायली. कारण भुमिका हायर सेकंडरी स्कूल आहा 70 आमच्या ते 7 किलोमिटर लोक भुरगीं चलून येता. म्हणजे ती एकूच बस कदंबात चलता ती जर सकाळ फुडें ना जाल्यार भुरगीं कॉलेजीक वचना अशी परिस्थिती आहा. त्या जाग्याचेर केन्ना केन्ना बसी पोरणी आसल्यार बंद जाता रिपेर करून परतून आमी सुरू करता. आनी नवो एक कायदो येयला 15 वर्सां आतां बसी स्क्रॅप करपाची गोवोरमेंटा फक्त प्रायवेटाक कायदो ना. गोवोरमेंटाक आसा पळय गोवोरमेंटा खातीर आमच्यो त्या कायद्या खातीर आमच्या जवळ जवळ 52 बसी आमच्यो स्क्रॅप जाल्या. 52 रूट आमचे प्रॉब्लेम जाले. सो अशे तरेचे काही कायदे सरकारचे असतात ते आमकां पाळचे पडटा. आमी गोवोरमेंटाचे कॉर्पोरेशन म्हजी बस फायद्यात केन्ना येतले फायदो जाता आमकां. आमी फाल्यां समज खंय प्रॉफीट ना ते बसी सगळ्यो बंद केल्यो. ग्रामीण भागात आमकां प्रॉफीट ना बंद केल्यो. फक्त प्रॉफिटेबल रूटूच चलयले आमी जाल्यार आमकां फायदा जाता. तुमच्याकडे हय मागीर फायदो थंय भरून काडपाक ना भरून काडपाक पूण आमचें कशें प्रायवेट बसी दुसऱ्या तूं चलता ते प्रॉफिटाक आसा ना ते बरो रूट आहा ते चलयता. आमी खंय वचना ते आमचे बशी चलता. कदंबा बस अशी आमच्या इब्राहिमपूर पेडण्याचे जे बॉर्डर ऑफ आमची महाराष्ट्राची थंयसून बस आमची येता पणजे. थंय कितलेशे लोक आतां काणकोणसून लोक येता आनी ते पणजे कामां वयता आनी समज ती एक बस जर ना तेची कामां वचना ते. म्हणजे म्हजी बस योजना केली न्हू त्याच्यात ती कितें येयना ते आतां लॉसान जाता अशें तुमकां सरकार कडल्यान पयशे घेवचे पडटा सो ते चालू रावतली. हय ज्यो कोण येता तांकां आमी घेताच पूण थोड्यांचे कशें आहा बसी पोरण्यो आहा थोड्यांची ती बस उबी करपाक तांकां कितलेशे लाख खर्च आहा म्हणजे थोडेशे आमकां तितून भागाकार जावना आमचे भितर जॉयन जावना. थोडे जे बशी बरे आहा तितलेच आमकां जॉयन जाला. आतां नॉर्थ गोवा ते लोक पडलेले कोण जॉयन जावना. आणि एक आता ते 1 जुलैसून ते पणजे इलेक्ट्रिक बस चालू होती ते काय बसेस तुमच्या ह्या रुटान चालू आसा तुम्ही कशे ऍडजस्ट जाता? तर तांकां तेंची आनी आरटीओची पणजे मिटींग जाल्या त्याच्या बरोबर तेंचे जे बसी आसा ते खंय तर तांकां दुसरे कडेन परमीट दिवपाचें तेंच्यान ठरयलां अशें आयकून दिलां. सो तेचो तो इश्यू कदंबा कडेन ना तो आरटीओ आनी ते प्रायवेट बसवाले. सो तेंची मिटींग बी जाल्या आनी आतां आमकां अंडर स्मार्ट सिटी अंडर ते बसी दिल्या ते 1 तारखेच्यान आमकां सुरू करतले. आजगाव प्रकरणा भितर तुम्हाला त्याचा आमदार तुमची म्हणपाक खंयचे आजगाव तेजेर आमचो मुख्यमंत्री बी वचून स्पेशल ते जाग्यार वचून तिने पयले कडच्यान जे कितें कायद्यान जे कितें आसा जे चुकलां तेजेर तो एक्शन घेता म्हटला तेणें त्या प्रमाणे ते जालें. आतां डीजीपीचें नांव येता तेजेर आतां तेंच्यानी एक कमिटी अपॉयंट केल्या. त्या कमिटी मार्फत कोण कोण भितर इनवॉल्व आहा ते सगळे कळटले. जर कोण भितर जर इनवॉल्व आसा जाल्यार अवश्य ही अशी चूक जावपाक जायना. कारण कायदो कोणी हातीन घेवपाक जायना. गोंय आमची शांतताय गोंयान लोक भायले लोक सुद्दां गोंय इतलें बरें अशें म्हणटा तितून ही शांतताय भायले लोक येवन जे करता ते रॉंग आसा. कायदो कोणी हातीन घेवचो न्हू तेच्या खातीर कोर्ट आसता आनी कितें आसता. नावेले त्या दिसा तुमच्या मतदारसंघात एक कायद्यान एक मारले तेणी आणि ते सेटलमेंट मागीर जाली अशें एक इश्यू आशिल्लो की त्याच्या टायमार त्या टायमार कितें म्हणजे पोलीस म्हणजे मागीर ते केसच जावना ना. मागीर ते तेंच्या भितर ते 2 ग्रुपा भितर ते कितें तरी मिसअंडरस्टँडिंग जालें. मागीर तेका दोनूय पोलिसांनी दोनूय ग्रुपाक हाडून भितर कॉम्प्रोमायज केलें. कारण काही गोष्टी जर कॉम्प्रोमायज करून जर सॉल्व जाता जाल्यार एकदम बरें आसता. तेंका अरेस्ट केलें जावं कितें केलें तेच्या पेक्षा जर ते दोगूय जाण चूक मागता आमचे चुकले ते चुकले अशें जाल्यार ते सेटलमेंट करप हें बरें आसता म्हाका अशें दिसता. कारण ते प्रकरण आनी वाडपा जायना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.